शुक्रार 9 फेब्रुवारी 2024. मुखेल बोल एफाता म्हणजे तुझे कान उक्ते जावं. नियाला कादार. दर वर्तमानपत्राचेर जावं टीव्ही हाचेर व मोबायल व्हिडिओज कितें आमी पळयतांव चडशे सगळे वायट. पळयतांव आनी आयकतांव वायट घडण्यो. कोणे कोणाचें घर फोडले, मोटर व्हेले, वेता थंय कचऱ्याच्यो राशी, प्लास्टीक आदी. आमचो जबाब कितें काय असल्या प्रदुशीत वातावरणान आमचे कान उक्ते करूंक गरज. हांवें आनी तुवें पयलें पावल मारूंक जाय. घरांतलो भायर सरतना आपली उदकाची बाटली व्हरूंक, नुस्तें आनी हेर वस्तू घेवंक आपल्यो पिशव्यो व्हरूंक. तेन्नाच कितें तरी बरें येवंक आनी आयकूंक मेळटलें. शुभ वर्तमानान जेजू जोड जिबेच्या भेऱ्याक एफाता म्हणून ताचे कान उक्ते करता. जेजून बरें केलें मोन्यांक तशें भेऱ्यांक. आयज आमी आमचे कान उक्ते करचे आसात. आमी पावलां मारची आसात बरें तें करूंक, आमच्या सरभोंवतणी नितळकाय हाडूंक आनी समाज निवळ दवरूंक जाय. जायतीं भाव भयणां आपले परबे सोमयार जावं दिवाली, नातालां, सायबीण घरांत येता तेन्ना फुगेट्यो लासपाचें बंद केल्यात आनी थोडें तरी प्रदूशण उणें केलां. खरेंच शाबासकी सगल्यांक. तरूय आनी जायते प्रदूशण आनी वायट कोण्यो करचे वाटावचे आसा, ना तर आमी आमचीच भलायकी आनी पर्यावरणाचो दुस्पट करून उडयतलीं. म्हजो थाराव. सगळे वेळार म्हजे कान उक्ते दवरून एक तरी बऱ्या कामाक हात घालतलीं.